Jesu mogal utang kita mewali samso ang Jesu di Israel akan sampan selena taji bagari konasa sampun prikno kekalo kasih sangat terima manda dewi kukaso taji bagari konasa sampun prikno kekalo kasih sangat terima manda dewi kukaso Aku tak cikir di mari, di mari saudara Beti katnya potong datang, amlas ratan nanaita. Pamar kita tak kawos, kupesnya nikita. Apin ratmas tak kakamu, anjing goling saja. Pamar kita tak kawos, kupesnya nikita. Apin ratmas tak kakamu, anjing goling saja. Moralista Jesus sonya tangan mengertinya mata saya batu somungan sempat berkau namaskar satu angso Yesus sonsra di atas kabari ini kami berduka rupung pagi sendiri satu angso Yesus sonsra di atas kabari ini kami berduka rupung pagi segari rupung pagi segari Păi sacramentante Sudan sumă jagatir rakunasya Jesu Haum tu somok करता आराधन करता आणि सर्व तुझ्या उपकारांखातीर अर्घां दिता सर म्हजी संवसारी
राटावळी देगी दुबरनो थोडो वेळ तुझे संगता कुर्सोंकू हावायल्या जिसू देवाच्या पुता आणि आमकां मायेच्या पुता तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हणून हांव तेर सतमंता ह्या ल्हान उंड्याच्या रुपा खाल लिपोनसच्या जिजू म्हज्या राया सर्गींच्या आंज बुड्यो सांगता संता भक्त सांगता तुझ्या पसक्या बापा सांजुजे सांगता आनी तुझे भाग्यवंती माये मरये सांगता तुझे मुखार दिमयेर सरपडता आनी हांव तुका नमस्कार करता वच तुजी आशिर्वादा म्हजेर आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर सकड आमची पातकां बक्षी आनी सर्गींची वाट आमकां तूं दाखय पाता कादा न्हू तुजे तावन पयस सरूंक केदींच आमकां निमणकार आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ आनी तुजी सेवा करूंक त्राण आमकां दी विज्ञान वरांतले आमकां राखून तूं वर शांती समाधानाचे दीस आमकां तूं फावो कर आमच्या संगता सदांच तूं राव तुजे येण्याक सदांच पालो दिवन तुजे समकार येवंक आमकां धैर्य दे तुजे मुखार मळपळ्योन तुजे लागीं उलोवचें भाग आमकां दे बेबिरांत आमचे तावन पयस कर आमकां तुजींच कर मोगाळ भवन आनी भयणीनो जी कोण दिमी घालूंक शकतात ती दिमी घालयेत जी कोण बसतात ती बसयेत सुमया मुखार आमी हांगासर आयल्या ताजें आपणे आम्हा सगल्यांक लाभलां आनी ताजो गुर्त जावन ताका वाखणून आतां आमी एक गावया गीत जेजू आपयता तुमच्या व्हडल्या बुकान पेज नंबर 25 हिम नंबर 40 Jesu apoita Jesu apoita makantuka gopanta plia Jesu apoita Jesu apoita Jesu apoita makantuka upada pulya Jesu apoita आमची पुस्ता दैरा आमकां बोलता दुका आमची पुस्ता दैरा आमकां बोलता खंयच्याय घडये उलो दिल्यानी
तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागी आसा आमच्या हात आमी उबारया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता परत आमी म्हणया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता Kristan samtatana Nustan arsatana Kristan samtana Nustan arsatana Niras naka dirana poi to tuka uklundarita niras naka dirana poi to tuka uklundarita Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopanta pulya Jesu pide shide velar pide shide velar Jesu ulo dilya Shire vela Jesu ulo dilya Koni tu zaundi bed paunasta bolai kitaji patindita Koni tu zaundi bed paunasta bolai kitaji patindita Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopanta pulya Jesu apoita Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopanta pulya Jesu apoita Jesu apoita Jesus omkar आमी आसा ताच्या उतरांक पाळो दिवन आमी हांगा सर्दी मेर पडल्या आतां हो वेळ जावन आसा
जेजू मुखार आमचे उणेपण वळखून घेवचो. आमच्या काळजामणी आदारलेले सकड सुम्याच्या पांयां तळा दवरचो वेळ हो. आनी ह्या आराधना वेळार जर तर म्हाका ताणें ताजो सुकन रचला तर हांव आनी हांगासर म्हज्या मदें जियोवची सकड सगळ्या मनशाकळ पातकांक कारण जायन अशें उरोवंक म्हजें प्रयत्न हांव करता म्हणले चिंताप आमच्या मतीन येवं दी. आनी ताका जाय जाल्ली सर्व आशिर्वादां सुमये लागची आमी आज जोडून घेवंक आसात. ते देखून मोगाळ भावनांनी बेनिनो जेजूक आमी आमचे समकार ताका आराधन अर्गां स्तुती पाठयत आसतना आमी कोण कशीं आसा कशें जियेल्या म्हणलें एक अवलोकन करची गरज आसा. अंतस्करण आमचें उक्तें करया आनी थंयसर कितें मेळेंपण आसा थंयसर कितें कुस्तेंपण थंयसर आसा सकड सुम्याच्या पांयां तळा आमी दवरया आनी म्हणया आमची जबाब जावं दी. सुम्या आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका. सुम्या आमकां ताळणेन पडोवं दिना. पाताक आदारूंक ताळणी येता आसतना संवसारीक कुशलया फाटल्यान धांवून आशा येता आसतना अधिकाराचे आशे फाटल्यान धांवूंक मन येता आसतना खाणा जेवणाची लेखावरती आशा येता आसतना रागाची मसराची द्वेशाची ताळणी येता आसतना अनिष्कळपणाची आशा येता आसतना सुम्या आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका. ही जावन आसात आमची उतरां. वै सुम्या आमकां तुवें रचलाय आमकां तूं पसंद आसाय. आमकां हर एक आमच्या घडयेंत जायती मजत आमच्या जिणयेंत तुवें आमकां दिल्या आनी ती आमी मानून घेतल्या. आनी आतां आमी मागसो हो उपकार आमकां तूं दिताय. आमच्या काळजा मनी आसलेली सर्व पातकां येवचे समय सुकोवंक आमकां तूं आदार दी. सर्व पातकां तुज्या पांयां तळा आमी दवरले वचता. आतां एक नितळ जावचें मन आमकां दी. बरें जावची एक कृपा आमकां दी. पाताक आमच्या जिवितांत कितेंय बरें करिना पातकां धांवन आमकां कितेंय बरें मेळना म्हणून आमकां कळीत आसा. त्या देखून सुम्या ह्या पातकां धांवन पयस उरोवंक आमी हांगासर आयल्या. जायत्या लोकांनी तुजो पाटलाव केलो कित्याक पातकां धांवन मेकळे जावंक तांकां खुशी आसली. शीस जावंक बरो तुवें तुजो मिसांव करता आसतना जायतो लोक तुज्या फाटल्यान आयिल्लो तोच लोक जावंक बरो. असले सर्व लोकांक तुवें बरेंपण दिलें. पाताक तांचें तांव तुवें मेकळें केलें आनी तांकां नवें जिवीत बसयलें. त्याच जिविता प्रमाणे त्याच एक निदर्शनां घाल आमी सुम्या तुज्या पांयां तळी हांगासर आयल्या. तुजो पाटलाव कर आमी हांगासर आयल्या. आमकांय तूं वापड आमकांय तूं गूण कर. आमकां ह्या पातकां धांवन मेकळें कर पयस कर.
मुगळा सुम्या जिसू तुका दुखयल्ल्यांक तुजी नकलां केल्ल्यांक तुजेर दिंपी उडयल्ल्यांक तुका मारलेल्यांक तुजेर बरादीक खुरीस दिल्ल्यांक तुका हिंसा दिल्ल्यांक तुका विंगो केल्ल्यांक तुजी केळकुल्या केल्ल्यांक तुका अपमान केल्ल्यांक तुका कुस्सार किळायल्ल्यांक हर एकल्यांक तुवें बक्षिलें आनी बक्षणाचो एक आदर्श तूं जालोय. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो म्हणून तुवें आमकां शिकयलें. त्या परी बक्षून तूं आमकां वर्ती देख जालोय. शर्त विणे बक्षून सगळ्या मनशाकुळाक पाटी बापाच्या मोगान एकवट आमच्या तुका आमी आतां अर्घ आनी होगलाप दिता. दयाळा जिसू पातका खातीर पश्चाताप पावन बक्षणे मागून येवच्या आमा पातक्यांक बापाची काकुळट परगटोवंक आनी वांटोवंक तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत दीस रात राखून रावताय. आमचे पाप वळखून तुजे बक्षणे जोडोवंक तुज्या बक्षण्याच्या अनुभवाक आमकां दुखयलेल्या बक्षूंक पातक्यांक पाठ करन तुज्या स्पिरितान आमकां भर म्हणून पाठ करूंक आनी तुज्या स्पिरितान आमकां बरोवंक आमी करचे मागणे तूं स्विकार कर. सुम्या तुज्या पांया तळी आमी आसा तुजें आराधन करूंक तुज्या बक्षणेचो नियाळ करूंक आनी करसूंचो वेळ आनी तुजे बरी काकुळदार जावंक आदार जावं मितमेर नासतना सदां बक्षूंच्या आमच्या जिजू सुम्या तुका आमी वंदिता अर्चिता आनी तुजी स्तुती गायता. आमची जबाब जावं दे अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जिसू अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू खरो देव जावन एवकरिस्तान रावल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पवित्र हुंड्यांत तुज्या दर्शना पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पातकी तरी आमकां आमच्या काळजांत तुवें रावल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पातक्यांक आमकां तुजी इश्टागात दाय केल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पातक्यां खातीर जिवाचें बलिदान भेटयल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमकां पातक्यांक एवकरिस्तांत आत्म्याचें खाण जाल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू प्राजिताच्या सक्रामेंता पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू सक्रामेंत वांटून तुवें दिल्ले ह्या जगाच्या देणयां पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पातक्यांक तुज्या संगतपणा पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमचे थंय मीत मेरेन नातलेल्या तुज्या काकुळटी पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू लेख मीत नासतना आमकां बक्षिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू बक्षूंचें एक उदार काळीज दिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू सदांचे 70 फावटी बक्षूंक आज्ञा दिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू सूख वळखुंचें खलतीपण दया केल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू तितवोन स्विकार करचें बरें मन दिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू एकामेकाचे सोडणे सोसून वरची सोसणीकाय दिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पातकां विरोध झुजोवंक दैवीक उतराचें प्रेरण दिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू पयल्या बक्षितना आमकां बक्षिल्ले पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू तुजे दैवी काकुळटी पासून अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जिसू एक गडबड मौनपणी आमच्या दुनिया देवाक जेजू क्रिस्ताक अर्गां स्तुती पाठवया. आमच्या व्हडल्या बुकांत मान संको 12 हिम नंबर 14. गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या मनाक ते हालेलुया गावून हरसिया
करुणताची स्तुती स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन स्तुती करुणताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया सगळं मी उभे राहूया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करुणताची स्तुती वडादाळ्यान गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊया करुणताची स्तुती पत्क्यांसमोर केलो आमचे खातीर खुर्सार मेलो सगळं सांगा पत्क्यांसमोर केलो आमचे खातीर खुर्सार मेलो पाकांतान म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताजी गावच्या तयार केलो सांगता पाकांतान म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताजी गावच्या तयार केलो थाळी भेटया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करुणताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करुणताची स्तुती पत्क्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी सांगता पत्क्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमची मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमची मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करुणताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करुणताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हर्षिया करुणताची स्तुती करुणताची स्तुती करुणताची
नु ताची स्तुती करू नु ताची स्तुती आराधना तुका सुमियान जिसो होगलाब तुका सुमियान जिसो महिमा तुका सुमियान जिसो वंदन तुका सुमियान जिसो होगलाब तुका सुमियान जिसो जय जय तुका सुमियान जिसो स्तुति होगलाब तुका सुमियान जिसो मान बहुमान तुका सुमियान जिसो अति वंदन सुमियान जिसो Hallelujah, 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 hallelujah. बसिया मगाळ भवननी बहिणीनो प्राजितसो सक्रमेंट इगर्ज मतेन दिल्ले एक वर्ते देणे जावन आसा या प्राजिताच्या सक्रमेंटांत आमकां देव असली तयाराय करता की खंयच्याय परिस्थितींत खंयच्याय कठीण गणितांनी तो शिरकोन आसलोय आसली त्या संगतीत हांव भायर येवन परत जिविताच्या सताक मांडून जियोंक आमकां देव फाटी आपयता आनी ताची तयारी इतली सगळी उतरांनी तो आमकां सांगतलो तूं म्हजो तूं मुची तो कितें सांगतलो तूं म्हजो आनी तूं म्हजी तुवें कितें केलां तुवें कितल्या जाणांक दोशी केल्याय कितल्या जाणांक पाड आशिल्ल्याय म्हणून थंयसर सवाल आसचे नात मगर एकच एक अफर्मेटिव्ह ट्रूथ खरें सत जिवीत तुमचें तसलें उतार देव म्हणटलो तूं म्हजो तूं म्हजी आनी हें समजल्ली आमी सर्व त्या सक्रमेंतांत देवाक स्वीकार करूंक शकता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे बक्षाने स्वीकार करूंक शकता आनी थंयसर त्या सक्रमेंतांत वाळटा थंय जेजूचें रगत म्हजे तकलेंत हांव म्हज्या पांयां तळा म्हणसर स्वीकार करूंक शकता जो कोण तकलेंत हांव पांयां म्हळा म्हणसर उदक वता तो नितळ जाता कुडीन भायल्यान मेळ्ळें आसलें सक्कड नितळ जाता अंतस्करणांत आत्मीक जिवितांत जावंक आसली नितळाई कुमसरांत आमकां मेळटा आनी तें जेजूच्या रक्ता वरवीं मात्र साध्य जेजूचें रगत आपणावचें म्हळ्यार जेजूचें बक्षाने आपणावचें जेजूचें बक्षाने थंयसर स्वीकार करचें आज हो एक नियाळ आमी करूंक मुखार सरता कित्याक ह्या दिसांनी प्राजीचो सक्रमेंत भोव उणोसो संभ्रमसो जाला कुमसरसो सक्रमेंत आनी ताची संभ्रमणी उणें जाल्या जशें पवी स्नानाची संभ्रमणी हांगासर वेदी मुखार चलता की हर एकल्यांक पवी सभेक स्वागत मागचो तो सक्रमेंत मूळ पातकांत हांव नितळ करचो तो सक्रमेंत आमकां मेळटा की त्याच प्रमाणे ताचे उपरांत मेळचो सक्रमेंत आमी स्वीकार करूंक आसा वेळ मेळटा आसतना त्या सक्रमेंतांत आमी भागीदार जावंक आसा
आमकांच आमची नितळाई आमी दाखोवन दिवंक आसा आत्मीक तयाराय करूंक आसा त्या दिशेन आतां आमी हांगासर देवाचें उतार आयकूंक तयार जाता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक कंतार आमी बसले कडेच गावया आनी हें कंतार आमकां सांगतलें की बक्षणाचें जिवीत पातकावीण जिवीत आमकां भोव चड गरजेचें आनी हें जिवीत बसयलेलो तो देव आमच्या संग सदांच आसतलो बसले कडेच हें कंतार आमी गावया मान संको 34 हिम 61 दोळे आमचे धांपया काळजाचे आनी मोतीचे दोळे उक्ते करया वेदीचेर आसलो जेजू क्रिस्त सगळ्यांक पळयतलो गुपीत तुमच्या लागीं तो उलयतलो ताका आमी आयकूया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वैंगेन ताच्या तो घेता तूं म्हजो पातकां म्हजी मोक्षिता जेजू 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 व्हडा तळ्यान ताका वांकणया जेजू 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 आमचे मदगात तो सोलून आसा सुमकोन आसा ताका आमी वाकून पडत म्हणया जेजू 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 ताका आमी आपोवया जेजू 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 आमच्या काळ समतीन साहित्य मागणी आसूं पुरो प्रत्येक जावन एक मागणी आसा आयसीयून कश्टांच्या आमच्या भयणी पासून आमी मागुया ताका वचचो जेजू आमच्या मदगात समकचो जेजू आपण बरो करतलो म्हणलें एक मागणें आमचें जावं दी जिणेन कंगल जाताना खंती दुखान बुडताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिणेन कांगल जाताना खंतीन दुखीन बुडताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू जेजू
पातकां बगसून सो जेसू तुमचे समकार येता उलो मारा जेसू 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 गुण करसो जेसू तुमचे समकार येता उलो मारा जेसू 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 आपोड जेसू 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 परत व्हडल्या तळान जेसू 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 मुझे पासून मेलोय तू मुसो बरो कवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू कोरोस म्हजो सोमी तू मुझे पासून मेलोय तू मुसो बरो कवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू कोरोस म्हजो सोमी तू जेसू 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 आपया ताका जेसू 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 आपोडा ताका जेसू 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 उभे राहूया लोकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया शिकी ताका बूद आयली आनी आपणेंतल्याक तो म्हणलो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस धादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सशी येता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून तूं लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाचो अशी पाठिंबाय सरलो पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताजें काळी सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो तवळ पुतान म्हळें बाबा
हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, बेगीन वसा, आसलेल्यान उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया, ताच्या पोटाक मुदी आनी पांयां मोचे घाला, सोरबेचो एक पाडको हाडून मारा, आमी खावन जेवन गंमत करया. कित्याक हो म्हजो पोत मरून पावल्लो तो आतां जिवन जाला, सुकोवन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. बसा. मरण पावलो तो पाटी आयला, जीवन जाला. पवित्र कुमसाराच्या सक्रामेंतांत जावचें घडीत हेंच. संवसारी जिविताक लबदून जियेल्ली जिणी आमकां सदांची तरी ती शाश्वीत न्हय, सासनीक न्हय. संवसारी आसुनी सर्गींची जिणी हांव जियेतां तर सासनीक जिविताक बाळतली. त्या देखून मोगाळ भावना न्ही बेनिनो, हांगासर आमी जायते प्रेशर घालून आमच्या मतींत ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून समजत जाय म्हणून ना. संक्षिप्त रितीन आमकां जो अर्थ समजता गे, म्हज्या ह्या संवसारी पातकांक हांवें मरोंक आसा. म्हजी ह्या संवसारी पातकांक हांवें मरोन परत सोम्यांत जिवन जावंक आसा. पातकांक मरोन जिवन जाता म्हणसर थंयसर सर्गी सरबराय आसची ना. थंयसर सासनीक जिवीत भोगच्या आम्हा सगळ्यांक देवाच्या त्या जेवणा सलांत भाग मेळचे ना. जो कोण पातकांक मरता, नवें जिवीत आपणायता, बक्षणाचें जिवीत स्विकार करता, हर एकलो सासनाच्या जिवितांत थंयसर देवा सांगता, सोम्या सांगता, जेवणा पंक्तेर बसतलो. ही जावन आसा रुसवात. त्या देखून मोगाळ भावना न्ही बहिणीनो, थोडो वेळ मौनपणी आमी करया. वेचीक पता बरी हांव सांडून गेला गे, सांडून गेल्या गे. वा वेचीक पुतान आखरेक उसारलेली ती उतरां परत उसारन हांव पाटी आयल्या गे आयला गे म्हणलें आमच्या मतीन आमी एक गडबड नियाळया. आमकां हर एकल्यांक जणवाय आसा आनी आमच्या जणवाया प्रमाणे मी जायते ह्या संवसारी बरें करूंक शकता. तर म्हज्या आत्मीक जिविताक म्हजी जणवाई म्हाका बरें करूंक त्राण दिता, धैर्य दिता, बळ दिता म्हणून आमी हर एकल्यांनी समजून घेवंक आसा. त्या देखून आतां तसो सरेस्पर देव ताच्या पोता मुखांत आमच्या जिवितांत जायतीं उतरां घालतलो, आमच्या लागीं तो उलयतलो. त्या देखून 2 मिनटांचो वेळ मौनपणी आमी सोम्या मुखार करया आनी ताजो आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जाता आसतना ताणें उलयल्लीं तीं उतरां आमच्या काळजांत कसतलीं. जर तर आज कितेंय म्हज्या जिवितांत हांव घेवन आयलां, फाटीं सरता आसतना हर एक नाका म्हणून तें कितें म्हज्या जिवितांत बगता तें हांव सोडून वेतलीं. हांव बरी जातलीं, हांव बरो जातलो. हें आमच्या मतीन आमी खंचोवया. 2 मिनटां भर मौनपणी आमी रावया, सोम्या कडेन आमी उलोवया.
सुमिया मुखार आमी आमकां समर्पण देवया आनी तुजें बाळ सुमिया तुजें बाळ म्हणलें कंतार आमी गायता आसतना थंयसर आमची काळजां मना जें कितें मागणी आमी सुमिया मुखार अर्पिल्ली ताजो ताळोय आमी आयकूंक प्रयत्न करया. तुमच्या व्हडल्या बुकान पान संख्या 58 हिम नंबर 109. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सुम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सुम्या तरी एक दीस तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सुम्या तुझें बाळ तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत पोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या मोगाळ भोवन आनी भयणीनो जायती ते सांवा मागणी आमच्या काळजा मनी आसली सगळे जेजूच्या पांयातळा समर्पिया आनी जी कोणें आमचे कडेन मागोवंक विसारला तांचे पासून ती आमी मागया आनी खंडी जावन सरस्पर देव ताच्या पुता मारिफात हर एकल्यांक आशिर्वादीत करतलो हर एकल्यांक ताजो आशिर्वाद जोडून घेवचें बरें शती थारान लाभयतलो आस्पत्रेंत वळवळच्या हर एकल्या पासून मागया पिडेन कश्टांच्या घरांनी आसच्या वडिलां पासून मागया जी कोण आमचे मदगत हांगासर पिडा गूण करचे पासून मतीची इजा भोगचे पासून हांगासर आयल्या सगळ्या पासून मागया तसो स्वामी
सगळ्यांक आपडतलो गूण करतलो आनी बरें करतलो ताजो आशिर्वाद घेवंक आमी आतां तयार जावया. प्रार्थया ये देवा पवित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे दये आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या निरक्तान पवित्र मेस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जिये निराश करताय ससनाच्या ससना मोगाचनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. देवादीन पॉल रॉड्रिगस पासोत हेलेन रॉड्रिगस सा जुझे वाडो मोली पिंटो अर्गां जावन बाचपे लिओन लुईस अर्गां जावन उडुपी देवादीन जेसिंता कोरेया पासोत हेलेन डिसोजा सान जुझे वाडो ग्रेटा कार्वाल्लो अर्गां जावन जेप्पू गरचाल्मा पासोत कॅलिस्ट वेगस आनी कुटाम नित्य दरवाडो देवादीन सिस्टर स्टाफानिया सिस्टर हांचेलीन डिसोजा पासोत जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी देवादीन मार्गरेट कॉसेस डिसोजा पासोत जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी गरचाल्मा पासोत जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी अर्गां जावन फादर विवियन रॉड्रिगस. विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागी आमची भयण ग्लोरिया रॉड्रिगस अस्वस्थ जावन थोड्या दिसान तावन आसा आस्पत्रींत. बरो देव ताका बऱ्या भलायकेचें देणें दिव दी म्हूण विशेष रितीन मागया. सोम्याची निसकी विची माही
ससना वाकणटा ताची बळवंताय देवाचे आशीर्वाद आणि देवाची मांडावळ विशिष्ट म्हणून आमकां समजयता. कित्याक आज वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचीं उतरां सेवेची, सेवे धर्म मनोभावाची आनी सेवा धर्म म्हणलो मनोभाव आपणावची तसली भोगणां आमची जाय जाय म्हणलें उतरां आमकां आयकूंक मेळटा आसतना तसो सेवेचो मनोभाव हातीन घेवन ह्या संवसारी आपणा दिल्लें तें मिसांव फुडत्या रितीन इगर्ज मातेन तें पेटोवन ह्या पूर्ण तळाक हांगासर ताजी पावलां काडून आयिल्लो जुआंव पावल दुसरो सेवाकांचो सेवक म्हणून आपणाक जेजू क्रिस्ताच्या मिसांवां आपणायल्लो ताज्या नोवेनाक तशेंच ताका मान करूंक हांगासर तुमी आयल्यात आसता. खंडीत जावन ताणें ह्या जाग्यार उलयली ती उतरां भेटयली ती मागणी आज आमच्या बरेपणाक पडटली. आज जी कितें काळजां मनी आमी मागणी दवरून आयल्या अत्रेक आमचे आसा सकड ताजे पांया तळ आमी समर्पीत आसतना सेवकांचो सेवक म्हणून आपणावन सोमयाचे मिसांव आपणायलो तसो जुआंव पावल दुसरो आमी सगळ्यांची मागणी आयकतलो आनी ताच्या मजतीन सरस्परा लागीं सुमया धन्य देवा लागीं आमकां तो मागोवन धाडटलो. ते देखून आमचो हो इरादे आमचे प्रत्येक इरादे हांगासर भेटयत आसतना सुमया लागीं आमी मागता आसतना जें कितें आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत मनशां सैमी सुकोवन पडल्या तर पातकां आदारल्या तर आमची ती पातकां हांगा बगसून वचूंक आमी मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावांनी भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून घेवन सदांच समकार म्हळी देवता आनी मगता आनी तुमकां भावांनी भयणीनो म्हज्या पितरांच्या सरस्वता देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना करता. सर पदवीधार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावर्त्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन सोलोवंक जुआंव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताजे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बावर्त सांबाळून आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जिसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासपर चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा पूण तूं खरें शिकवणें कितें ताळ पडटा तें मात शिकय. जाणटे दादले संयामी घनादीक आनी शाणे तशेंच भावार्थांत मोगांत आनी सोंसणिकायेंत तिरासणेची जाय जाय म्हूण बूत सांग. तेच बरे जाणट्यो स्त्रियो धर्मिकाक सहज जाल्ले साल समकण्याचो जाय जाय.
पेल्याचो मान काडतलो कोबराळ्यो वा पियोवण्याक लबदल्लो जायनाय. बगार आपले बरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेलफांक्त जावं. अशें तरणाट्याच्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्याचो मोग करिशें आनी तशेंच ती माणसुग्याचे निस्कळ घरदार सांबाळटली आनी दादल्यांक खालती जायशे तांकां ती शिकोवंक. हाचे वरवीं देवाचे सुवार्थेक बिलकूल अपमान जावचो ना. युवकाक सर सांगतनी हळत मीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यान सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेलफंक्त जा. चुकी रयत शिकोवणो विवरांत गन आनी नाजूक वा आक्षेप नासलेलीं उतरां तुवें वापरल्यान किंचितसो विरोध्याक आमचे विशयांत वायट उलोवंक वा कोडी काडूंक येडे मेळना. अशें तांचें विरोधपण तांचेंच लजेक कारण जातलें. सगळ्या मनशाक कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडोवन ह्या संवसारांत नीतीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमेभरीत येण्याक बागी भरोस्यान वाट पडोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाकच मानवांत्या आनी बऱ्यो करून आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड धरून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. नितिवंताची सडवण सर्वेस पोराच्या हातांत आसा. 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 सर्वेस परापतीन राव आनी बरें खाता. तेतना देशांत रावून शांतीन तुमची येतलो. सर्वेस पोरा सवे आसो सगलो तुजो संत. तेतना तोच तुज्या काळजाच्या आदरे बागयतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस पोराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिविताचो सरस्परा हुस्को आसा आनी ताजो गांव ताजो सातवी दाय जावं पावतलो. शाश्वीत मनशाची पावलां सर्वेस राखता आनी मोगान ताचेर थंय वाटो सगल्यो अडकळी काण उडयता. नितिवंताची सडवण सर्वेस पोराच्या हातांत आसा. वायटाक माडकन आनी बरें आदार. तेतना देशांतली शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. नितिवंत जाल्यार गांव आपणाचे दायज करतली आनी तातूंत ससनाक जियेतली. नितिवंताची सडवण सर्वेस पोराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस पोराच्या हातांत आसा.
कबूल म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगांय ताजेशी येता. Servis por तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तबळ जेजू धर्मदूतालागी म्हणालो, तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आमणूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हणून एक साखर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामात हांव फाटी येतस. वेगीं वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगीत वे. तशें म्हणच्या बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर. पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडोवंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणे फरमायले केल्ले खातीर त्या साखराचो तो कांय उपकार बावरता. तशेंच तुमकां फरमायलें सकड कर जातास तुमी म्हणा जाय. कितें म्हळ्यार आमी साखर आमी करी जाय आसले तें मात्र आमी केलां. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. हें उतार सांगता आसतना कितले जाणां आमकां 100 मार्क्स आमी दिता. म्हजें उतार न्हय, पवित्र पुस्तकांतलें उतार. आमी कितले जाणां 100 मार्क्स दिता. साखर म्हणटात गे आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. वय मग चिंतूंक पडचें तसलें सवाल. ह्या संवसारी आमकां दिल्लें एक जिवीत आनी देण्यावंत जिवीत, ताळेंतावंत जिवीत आनी त्या देणयान भरलेल्या जिविताद्वारे आमी जें कितें करूंक आसा तें आमी केलां गी म्हणलें एक सवाल आज उपजाता. जर तर केला तर पयलो वांटो आमचो जातलो. जर तर करूं ना आणकी होमवर्क आमी करूंक आसा. तो जावन आसा दुसरो वांटो. पयलो वांटो कसलो? देवान दिल्लें, सुमयान दिल्लें तें मिसांव म्हज्या जिवितांत हांवें जारी केलां. तर म्हजो धनी म्हाका म्हणटलो, वस तुजें मुखामळ तुंदू आनी पयलें तूं जेव. पयलें हेल्प युअर सेल्फ. पयलें तुका तूं सांबाळ आनी मागीर म्हजो पोस कर. मागीर म्हाका येवन तूं वाड. आमी केल्लें आमकां बऱ्याक पडटा. आमी केल्लें आमकां दोडतें दिता. आमी केल्लें आमकां आनीकी चड वाडत वेता. ना तर आनीकी होमवर्क करूंक आसा. बेगीन वच. पयलें जें कितें हांव सांगता तें तूं कर. तुजें जिवीत तूं तिदवी, बरेंपण तूं आपणाय आनी सोम्याक तुका तूं परत समर्पण दी. हेंच जावन आसा कुमसाराचें जिवीत, बोक्साण्याचें जिवीत. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, खालच्या दिसा हांव चिंतून बसलो कसलो नियाळ ह्या उतरांनी हांवें दिवयेत.
जायते पटी वांजेला आमी आयकला जावंक पुरो जाल्यार ते 11 उतार आमी करी जंय आसले ते मात्र केलां पूण तोंडपाशी आमी सांगता तरी ते केलांगी नांगी म्हणलें एक चिंताप आमी येदोळ म्हणसर आटावंक ना. एक याजक जावनी हांवें म्हाका म्हज्या जिवितांत हांवें थोडी संगती पळयल्यो. थंय हांवें होमवर्क करूंक आसा, हांवें म्हाका तिदवंक आसा. जर तर असलें जिवीत म्हज्या जिवितांत हांवें तिदवणी बगूंक आसा तर हांवें म्हज्या परजेक सांगी जाय म्हणलें चिंताप कालच्या दिसा म्हाका आयलें. जायत्यो संगतींनी 1 2 3 न्हय, जायत्यो संगतींनी आमी आमच्या जिवितांत तिदवणी करूंक आसा. 14 वर्सांचे आमकां सेमिनारीन शिकप मेळटा. ताजे उपरांत ऑनगोईंग फॉर्मेशन म्हणून जायते कोर्स आमकां करूंक आसात. आनी असले मिसाचे बलिदान, युकरिस्त, कुमगार वांटून दिता आसतना, कुमसराचो सक्रामेंत करता आसतना जायते बरेंपण आमी लोकांक वांटून मुखार सरता आसतना जायते खालतेपणांनी आमी स्विकार करूंक आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें तिदवणी बगूंक आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें बरेंपण आशेवंक आसा. ते देखून आज तेंचो सवाल आमी सगळीं नियाळ करता आसतना जायते असले चिंताप आमच्या मोतींत खंचयता. म्हजें जिवीत हांव बरो करूंक, बरें करूंक शकतलें म्हणलें एक चिंताप आमच्या मतींत येतलें. त्या देखून मुगाळ भावनांनी भयणीनो, मुरी माई आपणाक सेवाक म्हणाली. हांव ही एक सुमयाची चारंदसी ती म्हणाली. जें कितें देव सांगता तें करूंक हांव मुखार सरतां. जें कितें देवाची मांडावळ आसा म्हज्या जिवितांत हांव घालतां, त्या सुमयाक हांव स्विकार करतां. आनी तो सुमी म्हजे सांगता सुमार एक 30 आनी 3 वर्स आसतलो म्हणून कळीत आसल्यार ताजे उपरांत तो थंयसर फाटीं सर्गा वेतलो म्हणून कळीत आसल्यार मुरये मायेन हें सगळें तिच्या काळजान जगोवन दवर न्हू. आपूण देवाची चारंदसी म्हणलें वाक्यान थंयसर तिणें उखलून दवरलें. आनी तेंच तिच्या पुतांनी आमकां शिकयलें. हांव हांगासर सेवा दिवंक आयला, सेवा काणी येवंक न्हय. हांव ही सेवा दिवचो व्यक्ती, सेवा करचो व्यक्ती. ते देखून हांवें प्रस्तावान सांगलेल्या प्रमाणे हर एक पाप साहेब तांचें सिग्नेचर घाले उपरांत थंयसर तो बरयता सर्वंट्स ऑफ गॉड. म्हळ्यार देवाच्या सेवकांचो हांव सेवक जावन आसा. ते देखून मोगाळ भावनांनी भयणीनो, इगर्जमातास सेवेच्या मनोभावान चलता आसतना म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांवें हो सेवेचो मनोभाव आपणाय जाय आनी हो गरजेचो जावन आसा. ते देखून हें देवाचें उदार आज आमी नियाळटा आसतना हांव सगळ्यांच्या मागणी हेंच जावन दी की आमी करी जाय आसलें मात्र आमी केलां, तें केलां संपूर्ण रितीन तें केलां. आनी त्या देखून म्हाका थंयसर सर्गार आसार हांव भितर सरतस म्हाका आयकोंक मेळटलें की वस पयलें तूं जेव, पयलें तूं तुका जाय आसलें तो स्विकार कर, पयलें तूं बरो जा, पयलें तूं म्हजो, तूं म्हजी म्हणलें उतार आमकां हर एकल्यांक आयकोंक मेळटलें. ते देखून मोगाळ भावने भयणीनो, असलो एक संदेश घेवन आमी मुखार सरता आसतना असले बरेपणाचें जिवीत आमी आपणावंक तयार जावया. आमी खरी जें आसलें तें मात्र आमी केलां, बऱ्या तरान केलां, बरेपणान केलां आनी हेरांक बरें जावचें तशें हांवें केलां म्हणलें चिंताप आमच्या मतींत आमी आठोवया. Kan
आमच्या काळजाचो मान घे बाबा तन आमचे ओपसिता बाबा मन आमचे अर्पिता तुका तन आमचे भेटयता तुका मान घे बाबा म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात सर्व पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुझे भाग्यवंताच्या उगडासाक यज्ञ समर्पण तुझें सर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटन तुका बोलो मारता आमच्या गवळ्या काळ तुज्या मोगान जियोवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेसूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो उखायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाकय परब संभ्रमण तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन तुजे वेद आमकां तेर दिता ताजी शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तांक सांगाते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पर सहनानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नाव येता ताकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान दणून हिंद्यानी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची
तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका न्हव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हजे रक्ताचे काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वरवतले हे म्हज्या उदासाक करात बावर तसो गटू परगटूया सोम्या जेजू आमी हो बुडो काता आनी एकाचिंते पियेता तितले फावटी तूं वैभवानी आमी तुझे मरण परगटता बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काळचो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुतां बागेवन जू हांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुखेल्या आम बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येता रास वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही
देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी Sanko 161 D36. Jesuचे समाधान हाडटा म्हाका दैविक देणे सर्गीचे तूं सौम्या म्हजो आदारानी बरवसो ताजी वाटे सांगात म्हजो तूं सौम्या म्हजो आदारानी बरवसो ताजी वाटे सांगात म्हजो काळीस मुजे लालेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाभिषेक तुझे बगार म्हाका मोच्या खऱ्या जिवा मोच्या खऱ्या जिवा तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो मुझे सर्वस्तु का दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सौम्या मुजो आदारानी बरवसो साजीने वाटे सांगात मुजो तूं सौम्या मुजो आदारानी बरवसो साजीने वाटे सांगात मुजो काळीस मुजे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाभिषेक तुझे बागार म्हाका मुझ्या खऱ्या जिवा मुझ्या खऱ्या जिवा प्रार्थया सर्गींच्या बापा सांजो हांव पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवे केल्ले खातीर शासनीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेसूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाऊ भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताजे संगता ससनाचे सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सफे आसो तुमचे सवे
आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचेर व्हड उपकार Krista सारख्या बऱ्या गवळ्या दैविक मोग शिकय तूं आमकां दैविक आंखूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोगूडची येवन जिविता इंडाक तुझ्या दिली व्हड मेलफां बागेवून सुवांव पावल दुसऱ्या वंदयता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैविक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियों तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू जायत्यो अर्गां उले आमच्या काळजान घेवन हांगासर आयल्या जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन जायतें बरेंपण फाटल्या 10 वर्सांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जालां देखून ह्या महान संता खातीर आयच्या दिसा आमी अर्गां दिता आसतना ताणें ह्या संवसारांत हाडिल्लें तें शांतीचें जिवीत आमी जियोंक राजी संताना मुखांतर आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक ताची ससाय आमी मागता आसतना मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर सबार जाणांनी अर्गां दिल्यांत आमी एक घडी बोर मावून रावून ह्या महान संता मुखांतर ताच्या विनवणे मुखांतर आमकां मेळिल्लें बरेंपण नियाळ देवाक अर्गां दिया बो काकुळदार बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिताव तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिताव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासताव ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिकां आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार विनवण्यो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या तुमचे पैकी सबार जाणांनी तांची
त्या सांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान समर्पून दिल्यांत त्या सांवा खातीर आतां आमी विशेष रितीन मागता आसतना आमची हरी एक ते सांवा जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी उबारया. एकल्याक शिकच्या खातीर लोन मेळचे खातीर आनी शिकप बऱ्या रितीन जावंक, एका भयणीक बरी भलायकी, एका भयणीक किडनीच्या समस्यांत हांवन बरेंपण, डायलिसीतावन सुटका मेळोवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड वेळार मेळोवंक, सैरीको मेळोवंक 12 जाणांनी मागलां, गांठी धुवंक, पेंकाट धुवंक, शिरो धुवंक संपूर्ण गूण जावंक, भांगाराचो नग वेग्गी पाटी मेळोवंक, कोर्टाच्या केसीन चीक, दुवेक सरकारी काम, कुटुंबान समाधान, एका स्त्रियेक कोरोजीच्या समस्यांत हांवन परिहार, एका तरणाट्यान जिणयेंत बरी वाट आनी बरें काम ताका मेळोवंक, एकल्याच्या काळजाचे पॉप्साचे आनी डायलिसिसाचे समस्ये परिहार जावंक, डायबिटीसाचे समस्ये परिहार जावंक, एका भयणीची आंगाची एलर्जी गूण जावंक, जागो नावार जावंक, MBA एग्जामांत सेकंड सेमेस्टरांत पास जावंक, तशेंच BSc फर्स्ट इयर एग्जामांत पास जावंक मागलां, इंजिनियरींग शिकल्ल्या एका चलयाक बरें काम, एका चलयेची सैरीक घट जावंक आनी ताका हास्या सर समस्यांत हांवन बरेंपण मेळोवंक, एका भयणीक किडनीच्या समस्यांत हांवन बरेंपण, भायल्या गांवांत काम करच्या दुवेचे विजाचे समस्ये परिहार जावंक, नातीक बरें काम, कुटुंबांतल्या सर संद्यांक बरी भलायकी, जावयाच्या दिश्टीचे समस्ये बरे जावंक, भायल्या गांवांत काम करच्या पुताचो बाकी आशिल्लो सांबाळ मेळोवंक, मोतीक समाधान ताका मेळोवंक, धैर्य मेळोवंक, भुरग्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना बरेंपण जावंक, काजारी जिवितांत कश्टोवचे एका स्त्रियेक बरेंपण मेळोवंक, पुताचें काजार पळोवचें बाग मेळोवंक, परगांवांक वचोवंक अवकाश मेळोवंक, एका तरणाट्याक बरें परगांवांत काम मेळोवंक, एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडोवंक, अस्वस्थ जावन आसच्या आमच्या भयणीक ICUंत आसच्या आमच्या भयणीक बरी भलायकी बेगीनच मेळच्या खातीर आमी मागया. तशेंच आमचे इरादे ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत आसात ते मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांतर देवाक आमी समर्पून दिया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संतां भोगतां सगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पदकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदे आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सुमेचे नवी आमचो आधार आनी रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जिसू क्रिस्त मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कस्तान दुखान आनी अडचणीन संपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जिसू क्रिस्तचो मोग तुजे परजेन बगोवंक आनी भावार्थांत जियोवंक प्रेरण दिलें. ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आशीर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी तुका मान करता.
ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगीवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेंपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावन तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बघून तुमी फावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचनो आयच्या ह्या बागी दिसा आराधन सोलोन तशेंच मिसाचे बलिदान भेटोवन अर्थभरीत संदेश दिल्ले मनादीक बाप आयवान पिंटो कापुजीन प्रस्तुत देवापण्याचे मिसांव ते करनासात. तांच्या मिसांवाक आमी सर बरें मागता आसतना आमच्याच वाराड्याचे ते पेजार पिरगजीचे आमी केदाळय तांची सेवा विसारल्या वेळार संतोष भरीत काळजान ते येतात. आनी आज हांगासर भोव आपुरबायेन हें सगळें पवित्र कार्य तांणी सोलोवन व्हेलां. म्हज्या नांवान आनी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां वाजंत्र खेळोवन गितां गावंक देवस्तुती अर्थभरीत करूंक कुमो केल्ल्या विजय मंतराव तुका आनी तुका सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीचो हांव उपकार बावडटां. आयच्या दिसा आमकां धर्मार्थ रितीन जेवण वदाकसून दिलां. सेलीन मोरस देवादीन पॉल मोरस हाच्या 30 आनी 35व्या मरणाच्या वार्षिक उडासा खातीर सांपेद्रुवाडो ह्या कुटुंबाचो आमी उपकार बावडटां. देवादीन जाल्ल्या भावाक आमी सासणीक विशय मागतां. तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला तांचोय हांव उपकार बावडटां. मोगाच्यानो येवच्या मंगळारा दीस नोव्हेंबराच्या 19 तारखेर हांगासर अर्ध्या दिसाची रेतीर आमी मांडून हाडल्या. सकाळीं 9:30 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत ही रेतीर चलोवन व्हरूंक हांगासर येतात. मनादीक बाप अनिल डिसोजा बिगार सांबोस्त्यांव पिरगज तोकूर ह्या रेतीरेक तुमी येया आनी हेरांकी ह्या विशयांत कळया. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर आनी मुड्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मनादीक बाप आयवान पिंटोन मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटूंक हांव उलो दितां. आयच्या दिसा आमकां जेवण दिलां सेलीन मोरस सांपेद्रुवाडो देवादीन पॉल मोरसाच्या उडासा खातीर. तशेंच कार्मेण मोरस हांचोय 10 वर्सांचो उडास काडन आमकां जेवण दिलां. तांचो आमी उपकार बावडटां. जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर विनंती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच आज मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिलां हेलेन रॉड्रिगास सान जुजेवाडो मोली पिंटो बाचपे लिओन लुवीस उडपी हेलेन डिसोजा सान जुजेवाडो ग्रेटा कार्वाल्लो जेप्पू कॅलिस्ट वेगस आनी कुटाम नित्या दरवाडो जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी. आमकां हांगासर पुंछ शेता खातीर दान दिलां आयरीन लोबो सांजू हांव दुसरो वाडो आनी जेवणा खातीर आदार दिलां जॉन लिओ डिसोजा किन्निगोळी. हांचो आमी उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटां. उबी रावात जेवणाचेर आतां आमी आशिर्वाद मागया. मोगळा बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो कर ना असलें भक्तीपण प्रसार करूंक आनी ह्या भक्तीपणान वांटो घेवंक आमकां तुवें भाग फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आतां ह्या भक्तीपणाच्या आखरेक सेवेचो गुर्त जावन आशिर्वादाचो गुर्त जावन सेवकवेच्या ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वादां घाल. हें जेवण सेवलेलीं आमी तुज्या भक्ता
तुझ्या सेवका सांत जुआंव पौल दुसऱ्याच्या जिविता वरवीं आमी उर्जीत जावन आमच्याय जिवितांत तसो सेवेचो मनोभाव घेवन मुखार सरून तुजी स्वार्थ परगट करूंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी हे मागणी आमी करता तुज्या पवित्र नांवा मारिफात आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय असो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आमी आनी तुमी सेवच्या जिवनाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या न्हू येतोळूचो सांगिल्ल्या प्रमाणे येवच्या मंगळारा हांगासर अर्ध्या दिसाची रेतीर 9:30 आमी आराम करता देखून तुमी वेळार ह्या रेतीरेंत येवंक आमी उलो दिता. देव बरें करूं. आमच्या दिसांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.